म्हज्या मोगाच्या भावा भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरी आनी कृपेन भरलेली सकाळ आवंडेता. गुड मॉर्निंग टू यू. बागीवंचूचे वाज आमच्या गोंय दमान दिओसिसीच्या आस्कारेचे परबेची 9 दिसांची तयारी चलता. खरें म्हणल्यार दीस रोखडेच धांवले आनीक 1-2 दिसांनी आमची परब जातली आनी त्या प्रमाणे आमी अदीक नेटान अदीक जोरान आमची तयारी चालू दवरुया आनी शेवट पर्यंत आमी हांगा येवन देवाचें दर्शन, भागवंताचें दर्शन, देवाचें उतर, साक्रामेंत आमकां दिता तें बळ घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत चलोवंक हे उरल्या त्या दिसांनी आमी वावरुया. आयज आमच्या दोळे मुखार विशय दवरला तो हो हेरां धर्माच्या लोकांताय एकवटा संबंद राखून जेजूचो पाटलाव करुया. हो आयचो दीस भेटयला डिओसिसीच्या मिस्योनार वावरा खातीर, धर्मामध्ये संवादाच्या वावरा खातीर आनी बागीवंचूचे वाजाची इस्ट इश्टिनी फ्रेंड्स ऑफ सेंट जोसेफ वाज टिम्स ऑफ इव्हेंजलायझेशन ह्या वावरा पासत. तशेंच ह्या दिसांनी आमी वारादां पासत डिनरी पासत मागत आयल्या. आयज आमी मागता कालांगूत डिनरी जी आमचे मदें मागीर 9:15 मिसाक आजीर आसतली आनी मागीर सांजे आमी मागता 4 वरांच्या मिसाक ती येतली आल्दोनची डिनरी, आल्दोनचो वारात. आतां तुमकां बेश्टें जाणा जावंक सदांच आमी तुमकां हें सांगता तुमचे माहितीक लागून. कालांगूत वारादा खाली येतात त्यो फिरगोजो ह्यो: कालांगूत, कांदोली, नागवा बार्देश, नेरूल, पिलेर्न, रेज मागुश, सालिगांव आनी सिंकेरी. आल्दोना वारादा खाली येतात त्यो फिरगोजो ह्यो: आल्दोना, काल्वी, मोयरा, नाशनोला, ओलावली, पेने de फ्रांसा, पोमुर्पा आनी साल्वादोर दो मुंद. इतलें सांगून आतां आमची तयारी चालू आसा 7:30 मिसाची आनी ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी आमचो यादनीक भाव पाद्री सातुर्निनो कुलासो. फादर सातुर्नीन बागीवंचूचे वाजाचें आत्मीक नवसरणी केंद्र आमच्या आदल्या गोंयांत आसा सेंट जोसेफ वाज स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर हाचो आदारी संचालक, एसिस्टंट डिरेक्टर. तुमच्या नवान आनी म्हज्या नवान किरीत भाशेन फादराक हांव मोगाचो येवकार दिता आमचे मदें आनीक ताचे पासत मागात म्हूण मागता, कित्याक ताच्या हातांतली मिसाची भेट बरे भाशेन तो भेटयतलो तेन्ना आमकां सगल्यांक ती फायद्याची जावंक जाय. जें कितें तो उलयतलो देवाचें उतर तें देवान ताका सुचोवंक जाय. देव सांगता तें ताणें उलोवंक जाय आनी आमकां आत्म्याच्या फायद्याक पडूंक जाय. देखून आमी ताचे पासत मागुया. आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगल्यांक हांव खुशाल जाता पळयोवन तुमकांय हे मिसाचे भेटेक म्हजो मोगाचो आनी उणवणीत येवकार आनी मागता देवा लागीं ह्या नोवेनाचो फळ आमकां सगल्यांक मेळचो. ज्यो कितें वस्तू आमी मागूंक पासून नकळत आमकां गमना कितें मागूंक जाय तें पासून देवान आमच्या गरजां प्रमाणे आमचे उंटयेन घालचें म्हूण देवा कडेन मागुया. आनी जें कितें आमच्या वद्दान आमी करूंक जाय कितें तें बरे भाशेन भक्तीन, ल्हानविकायेन आनी मागीर ओतम्याचे उर्बेन सगलीं बरोबर जेन्ना आमचे जबाब मागतात तेन्ना मिसाचे जबाब दिवंक व्हडल्या ताळ्यान, गितां पड्ड्याचेर पडटा तेन्ना ती व्हडल्या ताळ्यान म्हणूंक बरे भाशेन हे मिसाचे भेटेन उर्बेन वांटो घेवया आनी एकामेकाक मागण्यांचोय सांगात दिवया, एकामेका पासत मागुया. हें म्हणून बाबा म्हणिनो आनीक पावटी ही मिसाची भेट चड आमकां आत्म्याच्या फायद्याची जावची म्हूण आनीक पावटी तुमकां हे म्हजे आवडे पाठयता. भावा भयणांनो, सांत जुजे वाजाचे परबेची तयारी जोरान चालू आसा. आयज नोवेनाचो 7वो दीस. सांत जुजे वाजा भाशेन हेरां धर्मांक त्या धर्माच्या भावा भयणांक मान दिवंक आनी तांचें शिकूंक आमकां आयज आपयल्यात. ही कल्पना मनान दवरून
सगळीं उबी रावून मिसाक सुरवात दिवया, गीत गावया, सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सरुया, पुण्या देवा म्हाका येवया, आनंदाचो म्हाका सोया, दारुणातूं परत करुया, जिवितातूं सुरू दवरुया. आमकां भुरग्यांक तूं वाटावय, तुज्या राज्याक व्हरून पावय, दारुणातूं परत करुया, जिवितातूं सुरू दवरुया. आमकां भुरग्यांक तूं वाटावय, तुज्या राज्याक व्हरून पावय. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, क्रिस्ती पवित्र सोबा न्हूच आपलेच भितर जियेता, पूण वाटसूर कशी ह्या संवसारान पयन करतना दुसऱ्या धर्माच्या मनशाच्या संबंदान जियेता. जेजून सगल्या मनशांक आपणायली आनी सगल्या मनशांक एकठांय हाडून देवाचे राज स्थापूंक ताचे मिसांव जालें. हे जेजूचे मिसांव आमी फुडें व्हरतले जाल्यार हेरां धर्माच्या लोकांताय संबंद सांबाळूंक निबेळ गरज. हेंच मनांत धरून आयज ह्या नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमी विशय नियाळटाव तो म्हणल्यार हेरां धर्माच्या लोकांताय एकवटा संबंद राखून जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो हो दीस आमचे दिओसिसीच्या मिशनार धर्मामध्ये संवादाच्या वावरा आनी बागीवन जुसे वाजाची इश्ट इश्टिनी ह्या वावरा खातीर भेटयला. हो वावर फुडें व्हरतना आनी तांच्या वावरा पासत आमची मागणी बापाक उबारतना हेरां धर्माच्या लोकांक मानान लेखून तांच्या एकवटान जियेतली नीज जेजूची पाटलावदारां आमी जावंक हे मिसा भेटेन देवाची कृपा मागुया. तशेंच कालांगूट आनी आल्दोना ह्या वाराडा पासत आयज मागुया. आनी जायते पावट आमी मनशां देवाचो रूपकार देवा सारक्याची म्हूण ओळखूंक घोडी आमी चुकल्यो. दुसऱ्या धर्माच्या बाबा भयणी सवें वागतना जेजू भाशेन वागूंक घोडी आमी फाटीं उरल्यो. आमी जेजूक गवाय दिवंक घोडी चुकल्यो. आनी हे भाशेन एकवटाचें जिवीत जिवंक आमकां संद्यो मेळटाल्यो त्यो आमी घोडी वगडायल्यात. असल्या आनी सोबार चुकी खातीर देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक तयार जावया. सगळीं बराबर. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायग्यो सदां सांकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पोदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आमी मिसाची भेट खास तरेन भेटयता मार्टीन डिसुजा ह्या आमच्या बाबाक बरी भलायकी मेळूंक. त्याच बरोबर आमचें इंतेसांव मनांत हाडुया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजेच्या शिमा पर्यान पोरजोळ आयली. तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलूच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आतेन पर्यान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगीन पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू आर्योपागा मदें उबो रावलो आनी असो उलयलो. आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तो तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना वळखो नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. ताचे भितर आसा तितलें रचलां तो देव. स्वर्गाचो आनी प्रितुमेचो दोनी जावन मनशांनी हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलोले भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना. कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तोच. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशा हातान सगळे मनशाकूल ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक राष्ट्र कितलो काल तगचें तें ताणें थारायलें आनी अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाले परी मनशांनी आपणाक सोडून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे थंय पयस ना, कित्याक ताचे सवें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. जशें तुमचे मदले कांय कव्यांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताचीं भुरगीं. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कळेन आनी हिकमतीन केल्ल्या भांगाराच्या रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको
म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना. पूण आतां सगळेच कडेन आसलोल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगोट करता. कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेलेंतलो पुनर्जीवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. असो पावलू तांचे मदलो कडसरलो. तरी थोड्यांनी ताका एकठांवन भावार्थाक वेंग मारली. हाचे मदें आर्योपागीत, दियोनीस, दामारीस नांवाचे एक बायल आनी हेरां आसलीं. त्या उपरांत आतेनांतलो भायर सरून पावलून कोरिंताक गेलो. देवाचें उतर हें देवाचें वडोपकार. आमचो जबाब जातलो, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. सगळीं आनी एकदां म्हणुया, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. स्वर्गार्थान सर्वेस्पराची स्तुती करात. उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात. सगळे तुमी ताच्या दुतांनो, सगळे तुमी ताच्या दोलबारांनो ताची वाखाणणी करात. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. प्रितुमेल्या राजा आनी सगल्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मनसुबीदार, जाणटीं आनी नेणटीं, तरणाटीं आनी म्हातारीं, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाचीं बालकां. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. तीं सगळीं सर्वेस्पराचीं नांव वाखाणू, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव तर व्हरतें. स्वर्ग आनी संवसार परस व्हड ताची महिमा. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. आपले पोजेचें बोल आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करता सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाचीं भुरगीं, ताणें वेंगेंत घेतलोली परजा. जबाब, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उद्गाराक सगळीं उबी रावयात. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Utramode, utorajire, tevotuja, ustokatne, eliakarazak. Zakończymy, nowiaci wante poleczymy. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंयचो उठून तीर प्रांतांत गेलो. तूं एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे दुवेचेर देंवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरोफेनिसिकान आसली आनी आपले दुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती मागताली. ताणें तिका जाप दिली,
गोरच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप सारकें न्हय. पूण तिणें परती पाडून ताका म्हणलें, होय सायबा, पूण मेजा तळा आसात तीं सुणीं भुरग्यांचो उरता तो किसपुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे दुबेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वच जाल्यार अंथरुणार आड पडलोलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार ताचे वेलो गेल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, हेरां धर्माच्या लोकांताय एकवटा संबंद राखून जेजूचो पाटलाव करुया ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ करता. देव सगळ्यांचो मोग करता आनी आमी सगळीं देवा कडसून आयल्या. देवूच आमचो रोंब आनी देवूच आमचो शेवट. आनी सदां काळ देवा सवें आमी जियेलोलीं देवाक जाय. ह्या पासत मनीस पातकाचो शिकार जालो तेन्ना देवान खूद आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत पाठयलो. आनी जेजून आपल्या जिविता मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं सगळ्या मनीसकुळाचो एकवट केलो. जेजू न्हयच फकत जुदेवां खातीर पूण ग्रीक लोक आसा तांचे खातीर आयलो. जेजू न्हयच फकत भावार्थ्यां खातीर पूण ओन भावार्थ्यां खातीरूय आयलो. आनी ह्याच पासत जेजूचें मागणें बापाक, बापा तीं सगळीं एक जावं. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 21. म्हणटूच देवाची येवजण आमकां सगळ्यांक एकवटाच्या संबंदान रावपाची येवजण ह्या संवसारांत आनी उपरांत मागीर सर्गीच्या परिवारांत. म्हणटूच जेजू आयलो आमचो एकवट बांदूंक, एकवट देवा सवें, एकवट मनशां सवें. एक यादनीक सगळ्यांचो मनीस, तो देवाचो प्रतिनिधी. एक यादनीक लोकां मदें अंतर करिना, धर्माचेर आदारून यादनीक अंतर करिना. तो न्हयच फकत क्रिस्तांवांचोच पूण सगळ्या लोकांचो मनीस, कित्याक एक यादनीक देवाचो प्रतिनिधी. आनी आमी पळयता बायगोंद जुजेबाज हें प्रतिनिधीपण जेजूचें बरे भाशेन पाळटा. श्रीलंकेंत आपलो वावर करता आसतना यादनिकी म्हण्यारपण फळादीक करूंक दुसऱ्या धर्माच्या लोकांचो तो आदार घेता. आनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांचो आदार घेवन जेजूक परगोटूंक ताका सोंपेपण जाता. जेन्ना ताका बंदखणींत उडयलो विमला धर्मा हो कॅन्डीचे राजान पुर्तुगेजांचो स्पाय म्हूण, पुर्तुगेजांक खबर दिवपी असलो मनीस आयला म्हूण कोणाचें आयकून, तेन्ना बंदखणींत आसतना ह्या राजान जुजेबाजाचो बरो स्वभाव पळयलो, ताचो शांत स्वभाव पळयलो. दुसऱ्या पासत मागणें करपाची ताची आस रूच पळयली आनी ताच्या ह्या बऱ्या जिविता खातीर, ह्या बऱ्या स्वभावा खातीर ताणें ताका क्रिस्ती धर्म परगट करूंक सोंपेपण दिलें. आपले जिविताचे गवायकेंतल्यान जुजेबाजान एका बुद्धिस्ट राजाचें बरेंपण जिखलें. जेन्ना म्हयन्याक तो लोकांक जुजेबाज लोकांक तांदूळ वांट्टालो तेन्ना खंयच्या धर्माचो मनीस तें तो पळयनासलो. ताका फकत इतलेंच पळयलें, हो मनीस गरजेक सांपडला आनीक तो तांदूळ दितालो लोकांक. जेन्ना वशाची पिडा जावन लोक आपल्या घरच्यांक गिरेस्त अशी गरीब आनी वेगवेगळ्या धर्माची मनशां तांकां रानांत उडयतालीं, तांची काळजी घेवपाचो कोण नासलो, तांची सेवा करपाचो कोण नासलो, तेन्ना जुजेबाजान हें उदारपण दाखयलें. ताणें धर्म पळोवंक ना ह्या लोकांची सेवा करता आसतना, पूण जेजूचो उपकार तो तांकां जालो.
जें तुमी ल्हानाच्या ल्हानाक करतात तें तुमी म्हाकाच करतात, जें आमकां जेजून मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 14 सांगलां तें जुजे वाजोन थंयसर पाडलें. दोर मनशां सवें ताणें जेजूचो रूपकार पळयलो आनी देखून सेवेंतल्यान ताणें ही जेजूक गवायकी दिली. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी बायगून पावलूच्या जिविताचेर लक्ष घातलां. जेन्ना बायगून पावलू आतेंच्या शारांत गेलो, आर्योपगस म्हणटात थंयसर ताणें महासभेक थंयसर उबो रावन जेजूक परगट केलें. तांचे संस्कृतायेन पयलो भितर सरलो तो फोर्सान जेजूक खातीर जेजूच्या पंगडान भितर काडूंक लोकांक ताणें तोजवीज करूंक ना. पूण आदींच जावन सुरवात करून देव मनशांचो रचणार कशे भाशेन आमी सगळे देवा कडसून आयल्यांत आनी देवा कडेन वेतल्यांव ताचे विशीं ताणें पयली गवायकी दिली. आनी उपरांत ताणें लोकांक जिवीत बदलपाची खबर सांगली. सगळ्यांक जिवीत बदलपाची गरज आसा हें ताणें सांगलें. हो लोक ग्रीक लोक, अनबावार्थी लोक, म्हणजे खंय एक भाशेन जसो जुदेव देवाक मानतात, एकूच सर्वेस्परा देवाक, तशें मानपी हो लोक न्हय. पूण जंय सृश्टींत पावर दिश्टी पडटा त्या पावराक ती देव म्हणो. असल्या संदर्भांत असल्या कॉन्टेक्स्टांत पावलो उबो आसलो आनी तो तांचे लागीं मागता जिविताची बदलणी. आनी त्या उपरांत मागीर तो जेजूक इंट्रोड्यूस करता. एका मनशा वरवीं म्हणटा पातो काडूंक जेजूक धाडलो बापान, आनीक ताणें आपल्या जिविता मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं हें नवें जिवीत दिलां म्हणटा. आनी आमकां सांगता पयलें वाचप, जेन्ना पुनर्जिवंतपणाची खबर ताणें केली तेन्ना लोकां मदें मातशें हुजत जाली. थोडो लोक आबूज जालो मातसो, पूण थोड्या लोकांनी ताचेर भावार्थ धरलो. आनीक महासभेंतलो एकलोच दियोनीस ताचें नांव, ताणें भावार्थ धरलो आनी ताणें ह्या क्रिस्ती पंगडाक वेंग मारली. एक अस्तुरी आसली आनी कांय जाणां ताचे वांगडा, ताणेंय बी भावार्थाक पावलूची उतरां आयकून वेंग मारली. आनी थोड्यांनी म्हणलें बायगून पावलूक, हाचे विशीं आमकां आनीक आयकूंक जाय, आमी आनीक आयकूंक सोदता. फोर्सान कोणाक जेजू वांगडा ओडोन येवपाक बायगून पावलून नेट घालूंक ना. कित्याक जेन्ना जेजूक गवायकी दिता तेन्ना मनशाची काळजां आनी आत्मे चाळोवपी तोच जेजून धाडलेलो पवित्र आत्मो. आनी सगळ्या धर्मांत बरेंपण आसा हें ओळखूंक आमकां आयजूय पवित्र सभा शिकयता. व्हॅटिकन II दाखलो नोस्त्रा येता ते दुसऱ्या आंकड्यांत अशें म्हणटा, दर एका क्रिस्ती भावार्थ्यान आपलो भावार्थ जियेतना दुसऱ्या धर्मांत मेळटलें आत्मीक आनी नैतीक बरेंपण ओळखूंक, सांबाळूंक आनी ताचो प्रचार करूंक फावो. We need to recognize, preserve and promote the good things, spiritual and moral, as well as the socio-cultural values found in the teachings of the other faiths. म्हणटूच जेजूच्या जिविताचेर आदारून पवित्र सभेची शिकवण, दुसऱ्या धर्मांत कितें बरें आसा तें आमी घेवंक, आमच्याय धर्माचें जें मूल्य आसा ती दुसऱ्यांक वांटूंक, दुसऱ्यांक शॅर करूंक, हे भाशेन एकवटान आमी जेजू मुखार देवा मुखार येवंक आमकां उस्कायता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत शुभ वर्तमानांत एक अस्तुरी, जी ग्रीक अस्तुरी, अनबावार्थी अशें आमी म्हणटा, पूण तिणें भावार्थ दाखयलो जेजूचेर, जेजूचे पदवेचेर. जेजू लागीं आपले दुयेचेर जो देंवचार बसला तो काडूंक ताका पदवी आसा, अधिकार आसा, शक्ती आसा म्हूण तिणें आपल्या भावार्था उद्देशीं दाखोड केलें. आनी हे अस्तुरे सवें जेजूची वागणूक आमी पळयता. जेजू तिका हिणसायना, भायरायना, पूण पयले सुवातेर तिचे लागीं मोवाळायेन उलयता, मधूर उतरांनी उलयता. जेजूचो स्वभाव तिचे लागीं एकदम बरो, वेलकमींग. जरी आमकां दिसता जेजून तिका म्हणलें तें एग्जाम्पल घालूंक, सुण्याच्या पेट्यांक हे किसपुरे घालपाक हांव येवंक ना, पूण हांव आयलां जुदेवां खातीर. आनी ती म्हणटा, सायबा मेजा वयले पडटात ते किसपुरे पासून सुण्याच्या पेटे खातात. तिच्या भावार्थाची तपासणी करूंक जेजून अशें म्हणलें. कितलो भावार्थ आसा तिका हें दाखोड करपाक. आनी जेजून अशें म्हणलें देखून तिचो भावार्थ आनीक बरे भाशेन भायर सरलो.
आनी भावार्थाची तपासणी केल्या उपरांत जेजून तिची दुवे थंयचे थंयच आसतना बरी केली. तूं घरा वच बरे भाशेन तुजे दुवे वेलो देंवचार गेलो. ती दुसऱ्या धर्माची म्हूण जेजून तिका पयस करूंक ना, कित्याक जेजू सगल्यांक वेलकम करपी देव. आनीक एक कडेन आमी पळयता सामारितान अस्तोरी दोनपारच्या वता कोडार जॉन चॅप्टर 4 मेळटा. ती जेन्ना जेजूक भेटली तिचें जिवीत बदललें. जेजू कडेन आसा जिविताची जोर तिणें अणभवली आनी दुसऱ्यांक ती वचून गवाय जाली. म्हणटच जेजूची वागणूक हीच दुसऱ्या सगळें संबंद राखतना एकवटाचो संबंद, मोवाळायेचो संबंद, बरो संबंद. आनी ह्या संबंदा वरवीं तो मनशाची काळजां देवाक जिखून घेता. गावदियम एट स्पेस होय बी दाखलो व्हॅटिकन टुवाचो आमकां 22व्या आंकड्यांत पवित्र आत्मो दुसऱ्याय धर्माच्या लोकां मदें जिवाळ आसा हाचो उगडास करता. म्हणटच पवित्र आत्मो न्हूच फकत क्रिस्तांवां भितर कातोलिकां भितर पूण सगळ्या मनशां भितर आसा हाची ओळख करता. म्हणटच भाव भयणीनो, आमी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मदें जियेता आसतना हो एकवट सांबाळूंक आमकां गरजेचो. आनी हो एकवट सांबाळटना पयले सुवातेर धर्माची ओळख आसप गरजेचें. आमी इस्कॉलांत थोडें भोव शिकता दुसऱ्या धर्मा बाबतींत. आमी आनीक दुसऱ्या धर्मा बाबतींत वाचूंक जाय, पळोवंक जाय, खबर काडूंक जाय. जितली आमकां दुसऱ्या धर्माची ओळख आसा तितलें दुसऱ्या सगळें बरे भाशेन वागूंक आमकां सोंपें जाता. दुसरे सुवातेर आमी दुसऱ्या धर्माच्या लोकांची टिका करप बंद करूंक जाय आनी दुसऱ्या धर्मान कितें बरें आसा तें आमी घेवंक जाय. वी हॅव टू स्टॉप क्रिटिसायझींग अँड स्टार्ट एप्रिशिएटींग the good things found in the other religions. Focus on what unites us and not what divides us. आमकां जें एकठांय हाडटा ताचेर आमचें उदीक मन आसूंक जाय, आमकां दोशी करता ताचेर न्हय. तिसरे सुवातेर आमची मनशाळ वागणूक, आमचे संबंद बरे आसल्यार आमी एकवट बांदूंक शकता. लेट अस नॉट बी एलर्जीक टू पीपल ऑफ अदर फेथ्स. आनी तो दुसऱ्या धर्माचो मनीस अशें म्हणून आमकां एलर्जी जावची न्हय. लेट अस ओवरकम आवर फियर. दुसऱ्याची भिरांत आमकां लागची न्हय. भिरांत आसा थंयसर सदांच बॅरियर आसता, एक आडखळ आसता बरे भाशेन संबंद राखूंक. एकवटाच्या जिविताक भिरांत आडखळ जाता. देखून दुसरो भिरांत हाडपी न्हय पूण मोगाचो मनीस, दुसरो देवाचो उपकार हे नदरेन आमी पळोवपाचें आसा. चवथे सुवातेर आमचे जिविताच्या संवादा उद्देशी कोणूय गरजेक सांपडलो आमच्या शेजाऱ्याक हो खंयसरूय आमकां मेळटा, ताचो धर्म पयलो तपासपाक न्हय पूण गरजेक सांपडलेल्या मनशाक आमी आदार दिवंक. जशें जुजेबाजान केलें पिडेच्या समयी. कोणूय आमचो गरजेवंत मनीस आमकां मेळटा तेन्ना ताका आदार दिवंक. दीस इज कॉल्ड डायलॉग ऑफ लायफ एक्शन, डायलॉग ऑफ एक्शन. आमच्या जिवितान जेन्ना सेवे चाकरेचे आमी जाता, दुसऱ्यांचे गरजेक पावता तेन्ना हो एकवट बांदता. पांचवे सुवातेर आमचे समाजीक हुस्के जे आसात, सोशल इश्यूज आसात जे सगळ्यांक लागू जातात इरिस्पेक्टीव ऑफ आवर रिलिजियस बॅकग्रावंड. खंयच्याय धर्माचे आसूं, आमकां आमच्या गांवांत आमकां जे प्रश्न आसात समाजाचे बांदावळींत ते प्रश्न आमी बराबर एकठांय येवन सुटावे करपाक जेन्ना आमी पावलां मारता तेन्ना हे आमचे संबंद, एकवटाचे संबंद अदीक घट जातात. सवे सुवातेर जेन्ना दुसऱ्या धर्माचो लोक आपले समारंभ करतात तेन्ना त्या समारंभांनी आमी वांटो घेवचो. तांचे खुशालकायेन, तांच्या दुखांत, सगळ्या जिवितांत आमी मिसळ जावचें. हे भाशेन आमी एकवटाची मनशां जावंक शकता. आमच्या बऱ्या जिविताची गवायकी आमी दितना जायते फावटी दुसऱ्या धर्माच्या नांवान फुटी घालतात, पॉलिटिक्स करतात, गैरसमज विस्तारतात. तांचे आमी आयकुचें ना, कित्याक हे मनीस फकत फुटी घालूंक येतात धर्माच्या नांवान. तांचे आमी आयकुपाचें ना. आमी आमची गोंयची अस्मिताय, वेगवेगळ्या धर्माचे आमी मनीस काय बरें आमी आजून पासून हो एकवट बरे भाशेन सांबाळीत आयल्या. ह्याय फुडें आमी वेगवेगळ्या धर्माचे आसुनूय बी हो एकवट सांबाळपाचो आसा. आमी मनशां देवा सारक्याची, देवा रुपाची, एकूच देवाची भुरगीं आनी म्हणटच आमी एकामेकाची भाव भयणां. ह्या नात्यान हो एकवट आमी
सांबाळपाचो आसा. तर आमी एकामेका सोबे वागतना, दुसऱ्या धर्माच्या लोकां सोबे वागतना जेजूची वागणूक आमच्या दोळ्या मुखार धरून, बायगोन जुजेबाजाची देख आमच्या दोळ्या मुखार धरून आमी एकवटाची मनशां जावंक, एकवटाच्या संबंदान जिवन जेजूचो पाटलाव करूंक तो जेजू आमकां आदार आनी कृपा ह्या मिसान दिवं. सगळीं उबी राव. बाबार्थान उचालली मागणी देव आयकता. ह्याच बाबार्थान कांय मागणी देवा मुखार दवरुया. सगळ्या देश लोकांक शिवटमान परगटूंक विचून काडल्यात, पूण आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांनी याज्ञीक म्हत्वाची आनी धार्मीक मनशांनी मानून घेवंक आनी सगळ्या धर्मांच्या मनशांक वेंगून मानून घेतिल्ली तांची वागणूक जावंक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमची काकूत कर. शांती सुभागी हे जेजूच्या भाग्यांची कोरी समजुनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक मेळूंक आनी सगळ्या धर्मांच्या मनशां मदें एकवट हाडचे दिशेन तांचो वावर फुडें वचूंक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमची काकूत कर. धर्मांच्या नांवान मनशां मदें वेगळोचार आनी क्रोध निर्माण करूंक सोदतल्यांच्या काळजा मनांची नवसणी जावंक आनी सगळ्या धर्मां मदें मनशाळ आनी इश्टागतीचो एकवट घडोवन येवंक देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमची काकूत कर. आयज आमचे दियोसीसच्या मिस्योनार धर्मा मदें संवादाच्या वावरा आनी बागयोन जुजे वाजाची इश्टिणी ह्या वावरा खातीर दीस भेटलेलो आसतना वेगवेगळ्या सुवातांचेर वावुरतली दियोसीसची मिस्योनार भाव भयणां धर्मा मदें संवाद हाडूंक तोकोस घेतली आनी तशेंच बागयोन जुजे वाजाची इश्टिणी हांणी बागयोन जुजे वाजाचे विनवणेन आनी सुटतेन जेजूचो बरो वावर फुडें व्हरूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमची काकूत कर. आयच्या दिसा कलंगूट आनी आल्दोना हे वारांदराच्यो फिरगोज्यो हे पवित्र जाग्यार रोमारी घेवन आयल्यान हांगा आजीर आसलेल्या हे वारांदराचे पोरशे गोवल्यांक आनी हेर सोमेस्तांक बागयोन जुजे वाजाचे मजतीन बाबार्थान थीर खोर आनी आशिर्वादान बोर म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा तुझ्या भुरग्याची मागुया, आमची काकूत कर. आमी जण एकलो कितें मागूंक सोदतात तें मनांत हाडुया.
सुर्गींच्या मोगाळ बापा, भावार्थान कांय मागणी तुजे मुखार आमी दवरल्यांत. जायती मागणी आमच्या काळजांत मनांत आसात आनी आमी मागूंक नकळो ते पासून तुजी खुशी जाल्यार आमकां फावो कोर. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उंड्या स्वराची दानां तयार जातना आनी ती बापाक भेटयतना सगलीं आमची स्वप्नां, चिंतनां, आवडे, आमचे सूख दूख आनी दर एका धर्मांत आटापलेलें आसा तें बरें तशेंच संवसारांतले सगळे धर्म देवाक भेटोवया आनी गीत गावया, आसा जेजू, आसा जेजू. म्हज्या बाबा भणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोतबेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकले पवित्र सभेच्या दाबाक सुरबेसपोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सांत जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मानाक तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर कोणवाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सुर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जिवंतपणान उडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पोतबेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यावून जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्यांच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Pavartaco gurpor gotuja. Tuža kursa, ale budor život poravorvi, tu veram ka soroi somja. Sosarača, sorvonara, amči sorvonku. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुझे पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागयोन जेवास, बागयोन फ्रांसीस शावेर, बागयोन त्रिता, बागयोन जुआंव बातिस्त हांचे बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरबंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या कुटुंबांत वावराडी कशी दुसऱ्या धर्माचो लोक आसा. आमच्या शेजाऱ्याक आनी आमी वावर करता त्या जाग्यार दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मदें आमी जेता. एकवटाचे संबंद राखूंक आनी मोगाचे जिविता वरवीं जेजूक गवाय दिवंक ताणें शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान आदार मागुया. आमच्या बाबा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक पळोवन मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त आमचो सोडबुडणार देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान घेताना भावार्थान आनी सगल्या भक्तीपणान फुडें सरुया. पवित्र कुमन्याव जिबेर वो हातार घेवं येता. फुडारी दाखयता ते मांडावलीन कुमन्याव घेवचो म्हूण आमी विनोती करता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भाव भयणां हांगा आसात जाल्यार पवित्र कुमन्याव घेवचो न्हय म्हूण मागता. ह्या वेळार गीत गावया जंय प्रितीमोग वसता. Jesu'cia moga, Jesu amce dado spor, adonani vorte por, Iptai gerate cita, Amca Jesu'cia moga, Jesu amce dado spor, Rasa
monaci asona, sopravvivata budi, Gesù mode asudi, suretaya misalia, monaci asona, sopravvivata budi, Gesù mode asudi, sul pritimo posta, Tuidevaci rasa, sul pritimo, Tuidevaci rasa, sul pritimo posta, Tuidevaci rasa, sul pritimo, Tuidevaci rasa. प्रार्थना. सर्गींच्या बापा, सांत जोसेफाक मान दिवन ह्या आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोशान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुज्या भोगताची देख घेवन आमच्या बाबा भयणीचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगटूंक धीरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसुया. बाबा भयणीनो, म्हाका बरें दिसता तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान पाद्री सातुदीन कुलासो जो आमचे मदें आसलो, कांय बरे भाशेन मिसाची भेट ताणें आमचे पासत भेटयल्या दुबावना. जायतीं देवाचीं बेसांवां, कृपा आनी ह्या नोवेनाचो फळ ताणें आमचे पासत देवा कडेन आमकां मागला हाचे पासत. आनी मागीर त्या अदीक कांय बरे भाशेन ताणें स्वताचेच भाशेन बरो देवाचें उतर परगट करपाचें ताका आसा तें सैमान. आयज पासून बरे भाशेन देवाचें उतर इस्कुटावून आमच्या तोंडान घालतात ते भाशेन चाबून घालून आमच्या जिविताक कितें आमी व्हरचें तें देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताणें आमकां शिकयलां. बाबा भयणीनो, दुसऱ्या धर्माच्या मनशां विशीं आमी वागूंक आनी बरे भाशेन चलोवंक तितलें सोंपें न्ही तें. तांच्यो संवयो, आमच्यो संवयो, आमचे संस्कृताय तांची जायतें आसा तातूंत, पूण तरी जाता जायना न्हय. आनी हाचे विशीं ताणें आमकां कशें आमचें जिवीत तांचे बरोबर जेवचें तें आमकां बारीकसाणेन इस्कुटावून सांगलां. फादर, तुका चड देव बरें करूं. तूं आमचे मदें आयलो, तुजो मोलाचो वेळ आमकां दिलो. जायतें काम तुका आसा, जुट्ट्यो आसात तुजेर, तरी आसतना हो आमचो उलो तुवें आयकलो आनी रोखडोच आयकलो म्हूण हांव तुका दिन वाचतां आनी तुज्या वावराची रुपोट भाग्योन जोसेफाचे मुजतीन आशिर्वाद आनी देणी आनी बो करून तुका भलायकी मागता. इल्ल्योश्यो आमच्यो कळवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी आमची मिसां एपुरी 6 वाजता, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस आनी सांजे 4 वाजता हेवूय रोमारीचे मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान. त्या मागीर 6 वाजता इंग्लीश भाशेंतल्यान मीस. आयतारा दीस 15वेर मिसां 5 वाजता, 6:15, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस. 10:45 म्हणजे 11:45 केरीत मीस आसतले हिंदी भाशेंतल्यान.
जी आमची भाव भयणां हिंदी उलयतात तांकां केरीत भाशेन म्हणटोच तुमच्या शेजाऱ्याक सोयऱ्या मदें इश्टां मदें हो संदेश पाठोवचो आनी कसली आमची भाव भयणां आसात जाल्यार ह्या मिसान वांटो घेवंक तांकां मागचें ते सांजे 4 मीस रोमारीचे म्हणटोच 5:00 6:15 7:30 9:15 4 ही कोंकणींतल्यान मिसां आनी मागीर सांजे 6 मीस इंग्लेजींतल्यान पुर्बेच्या दिसाक मिसां एपोरी सकाळीं 5 6:15 7:30 9:15 दोबाजीक पुर्बेचे मीस 10 वाजता त्या मागीर 12 वाजता जुजेवाजाचे ऑरातोरींत कुडांत मीस आसतलें आनी सांजे 4 वाजता ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेंतल्यान सकाळीं 10चे दोबाजीक पुर्बेचे मीस भेटयतलो आमचो आर्सबीस पात्रियार्क साहेब बोमानेश फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आनी ह्या मिसांत येजमानपण चलोवन सेर्मांवूय प्रवचणूय तोच करतलो आमचे खातीर ते सांजे 5:30 वाजता आनीक एक मीस इंग्लेजींतल्यान सगळ्या जी कामांक वेतात तांकां आदार करूंक थोड्योश्यो कळोवण्यो कुमसार जावंक मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक देणगी दिवंक डोनेशन्स त्या मागीर आमच्या स्टॉलांत केरीत भाशेन कॅलेंडर्स आसात अंदूच्या वर्साक ते केरीत आमची सिनोद जावची आसा हाजेर मांडून हाडलेले आसात म्हणटोच तुमी तांचो फायदो घेवंक आमी मागता त्या भायर एड सेल आसा फर्स्ट एड सेल कोणाक जरी तर आदार जाय थंय मेवता तशेंच आमचे वॉशरूम्स आसात हांगासर सकयल फेरी आसा पियेवपाचें उदक आसा माटवांत आनी माटवा भायर सरभोंवती आनी केरीत भाशेन आमचें जुजेवाजाचें कॅन्टीन हांगासर तुमकां खावपाक पियेवपाक बुकतान बागोवपाक वस्तू आसात ताजोय तुमी फायदो घेवचो नोवेनांच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पुर्यान बागयोन जुजेवाजाची सांतवार सांकवाडे लोकांक उक्ती आसतली सांताचे मुर्तीचो उमो घेवंक आनी भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 मेरेन फाल्यांच्या दिसा कोण वाचपां सुरवातेची उतरां भेटोवणीची भावार्थ्यांची मागणी करची कशी आसा जाल्यार मातशें वचून सांकिस्तीन सिस्टरीक मेवचें आनी थंय तुमची तयारी करची आमचे मदल्या थोड्या बाबां भयणांक आयकोपाची म्हणजे हियरिंग इम्पेरमेंट आयकोपाची आडखळ आसा सोंपेपण ना असल्या बाबां भयणांक आदार दिवंक 2 मिसां दिसपट्टी सांजे 4 रोमारीचे मीस आनी पोरबेच्या दिसाक 10 पोरबेचे मीस एक भयण आमचे मदें आसतली आनी ह्या मिसाच्या दर एकेका बागाची खुणांनी ती समजणी दितली ह्या बाबां भयणांकूय तांची असक्ताय ओळखून घेवन तांकां आदार दिवंक आनी तांणी आमचे बरोबर देवाक वाखाणूंक आनी दिनवासूंक सगळीं उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवन जुजे वाजाचे नोवेना मागणे मोजे फाटल्यान म्हणचे मोगाल बापा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशाच्या काळजांनी वोंपले ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका भाग्यवन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आनी आंकवार मारेच्या आश्रयकार आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो
आणि आम्ही सगल्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागेवनपणाचो मुकुट बागेवनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें दाखयलें. असल्या विराच्या वीराच्या जिविताचेर जिविताचेर तुजो शिक्को मारून तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण ताका सांत म्हूण मांडून घेतलो देखून मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव आमी संतोसतांव. आनी ताचेच मजतीन ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण फावो जावं म्हूण मागतांव. मागतांव. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणें हे मागणें आमी कोत्तांव आमी करतांव. क्रिस्ता आमच्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन आमी घरा वेतना सांत जुजे वाजा भाशेन हेरा धर्मांक मानान लेखूंक आनी ताचें शिकूंक वावरुया. गीत गावुया जुजे वाजा आमच्या बाबा. Giwonsania आमच्या बाबा इलोयत्या तुझी मोजोत पावोय साक्षी दिवंक जेसू फाट पोसरूंक उर्बेन आमकां जागोय सेवासा आमच्या बाबा तुझे पासत मोहिमा हाकारका बापाक जेजू पवित्र आत्म्यान हारका मोहिमा सासना सुसेवासा आमच्या बाबा तुझे पासत मोहिमा बापाक जेजू पवित्र आत्म्यान Arca moima sasna